गोय क्रिकेट संघटनेची तिसरी गोवा कॉर्पोरेट लीग T20 सुरू जाली। आरबीआयन उक्तावणाच्या मॅचीत एअर इंडियाचेर 4 रनांनी जैत जोडले। आरबीआयन पहिली बॅटिंग करताना 6 आउट 221 रन काढले। एअर इंडियाने पेजात बॅटिंग केली, पण 20 ओव्हरीत त्या 4 विकेटी वगडावन 217 रनां मेरेनच पावले। आरबीआयच्या सायन मोंडलाक मॅन ऑफ दी मॅच अवॉर्ड दिलो। Feels Ali Murtaza of RBI is the man of the match. ISLच्या निमण्या लीग मॅचीत FC गोवा जमशेदपूर FCच्या घरच्या मैदानार खेळटले। ही मॅच ड्रॉ जाल्यार लेगीत सर्जिओ लोबेरोचो पंगड सेमी फायनलीत पावतलो। हरल्यार मात जमशेदपूर सेमीत पावतले आणि FC गोवा 5व्या सुवातेर उरतलो। FC गोवान बुधवारा एटीकेक मारले आणि चौथे ISLचे सेमी फायनलीच्या हुमऱ्यार पावले। आता निमणे मॅचीत 1 पॉइंट जाय, पण ही गेम जिखल्यार FC गोवा लीग पावण्यार दुसरे सुवातेर पावंक शकता। असे जाल्यार सेमी फायनलीत FC गोवा टॉप टीम बेंगळुरू FCक अवॉइड करूंक शकता, पण गेम ड्रॉ जाली जाल्यार FC गोवा चौथे सुवातेर उरतले आणि बेंगळुरू आड खेळचेच पडटले। मात हल्ले जाल्यार येजमान जमशेदपूर सेमी फायनलीत पावतले आणि FC गोवा 5व्या सुवातेर उरतले। फाटल्यो 2 गेमी नेटान जिखिल्ले FC गोवा परत एकदा फॉर्मान आयल्या आणि अशेच खेळ जाल्यार आयतारा जमशेदपुराक वचूंक जिखूंक शकता। फाटले मॅचीत सस्पेंड आशिल्लो अहमद जाऊ हे मॅचीत खेळूंक शकता। तशेंच नवो प्लेयर ह्युगो बुमोस बऱ्यापैकी फॉर्मात आशिल्ल्यान लोबेरा जाऊ खंय खेळटा हे म्हत्वाचे थारतले। टीमीक पेजात आत्मविश्वास आयिल्ल्यान लोबेरा आयतारची मॅच जिखपाचे हेतान स्ट्रॅटजी करतलो हातूंत दुबावूच ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।